नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार हांव दीप्ती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो बाल दोतोरांच्या सुरक्षेचे मागणेचेर करतले विचार सुरक्षा रक्षक दवरपा बरोबरूच सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवपाचेरूय दितले भर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेंची म्हायती झारखंड सत्तरीत जमीन प्लॉटिंग मंत्री राणेंच्या आदेशा उपरांत नगर नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केली बेकायदेशीर डोंगर कापणीची पळोवणी गोंयकारांच्या हातांतल्यान वचपाक लागला नुस्तेमारी धंदो हो तरी धंदो राखपा खातीर तरणाट्यांनी फुडें सरचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचें आवाहन अंजुण वाठारांत राती उसरा मेरेन म्युझिक वाजोवपी क्लबांचेर जावची कारवाय 32 हॉटेलांक मॉनिटरींग सिस्टम बसोवपाची केल्या सक्ती 21 ऑगस्टाक सुनावणी दिवचल असनोडे प्रवासी बस आनी ऑडी कारी मदीं जालो अपघात सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना पूण कारीचें जालें बरेंच लुकसाण आनी 106 वर्सांची परंपरा आशिल्ली फामाद नार्वेच्या मसन देवीची जात्रा सुरवात जात्रा फक्त दिसाचीच भक्तकाळ व्हडा संख्येन घेतले देवीचे दर्शन आता खबरो विस्तारान बाल दोतोरांच्या सुरक्षेच्या मागणेचेर विचार करतले सुरक्षा रक्षक दवरपा बरोबरूच सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवपाचेरूय भर दितले ते खेरीज दोतोरांच्या हेर मागण्यांचेरूय विचार करतले तांच्यो सगळ्यो मागण्यो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन मांडटले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें पश्चिम बंगालात जाल्ल्या घडणुकेच्या फाटभुंयेर गोंयच्या दोतोरांनी आंदोलन केल्लें तशेंच ओपीडी बंद दवरिल्ल्यो मंगळारा जीएमसीच्या दोतोरांनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांची भेट घेवन तांकां आपल्या मागण्यांचें निवेदन दिलें ह्या वेळार मंत्री विश्वजीत राणे हांणी तांकां सुरक्षेचें आश्वासन दिलें And the government of Goa, we are totally with the Guard Association. They have given us a list of several issues pertaining to the type of security that is required. Doctor relationship officers. So one of the doctors will be identified in the next 2 days. Apart from that, त्यांचे security and जे CCTV सगळीकडे जे लागतात आणि त्याच बरोबर जे कितें तांकां दिसता की जाय त्यांनी they have identified. Guard has already identified. I am going to be putting this writing to them and giving them an official commitment that we will be putting this up to the Chief Minister and then also the Cabinet for discussion. So that these issues which they are all basic issues. There nothing much is required here. But wherever they require, the lady doctor safety is prime for the state of Goa. Me, not only as being a health minister, but also being a minister for women and child, it is important for us to see that women's safety is something that is utmost important to the government and priority of the government. It cannot be only through lip service. It cannot be only through giving just letters and of confirmation that I have received the letter and we are doing it. No, we are going to put it to the Chief Minister and I am going to pursue with the Chief Minister to see that this aspects that have been raised by the Guard Association is fulfilled. I am confident that the Chief Minister will address these issues based on the letter that I forward and their representation which I follow. I am convinced, and from I will not only be as a minister in the government, but because of our government and our thought process of our government, that women's safety, women's security and doctor safety and the type of work the doctors do, we must ensure that they are protected and whatever the issues are addressed. They have given this and I have given a commitment that by today evening I will address this issue, that these commitments will be taken forward. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्ल्या आश्वासना उपरांत दोतोरांनी आपले आंदोलन फाटी घेता म्हणून सांगलें As I speak for all the guard people, considering all the kind words and verbal assurances and the written assurances sir will be providing us, we might consider calling off the strike. The decision of which will be given by 5 p.m. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांच्या आदेशा उपरांत टीसीपीचे अधिकारी मंगळारा झारखंड सत्तरी पावले दोंगर कापून प्लॉट तयार केल्ले जमनीची अधिकाऱ्यांनी पळोवणी केली दोंगर कापून कच्चो रस्तोय तयार केल्ल्याचे तांकां दिसून आयला धारबांदोडेचे बेकायदेशीर दोंगर कापणीचे प्रकार उक्ताडार आयल्या उपरांत आता सत्तरीतूय तसेच प्रकार उक्ताडार आयल्यात सैमान नटिल्ल्या सत्तरीच्या झारखंड गावातूय बेकायदेशीरपणान दोंगर कापून प्लॉटिंग केल्या पत्रकारांनी हो प्रकार जेन्ना टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेच्या नजरेक हाडून दिलो तेन्ना तांच्या आदेशा उपरांत मंगळारा टीसीपीच्या अधिकाऱ्यांनी झारखंड वचून बेकायदेशीर दोंगर कातरून प्लॉटिंग केल्यात ताची पळोवणी केली तेन्ना थंय कच्चे रस्ते तयार केल्ल्याचे उक्ताडार आयले कोणी हो प्रकार केला ताचो तपास आता टीसीपी खाते करतले
सध्या हांव आसा वाळपय धारखण ह्या गांवांत आनी वाळपय शहरा पासून हो धारखण हो जो गांव आसा हो सादारण 6 ते 7 किलोमिटराचेर आसा आनी काल TCP मंत्री विश्वजीत राणे हांणी पत्रकार परिशद घेतिल्ली आनी ह्या पत्रकार परिशदे भितर तांणी गोंयांत जे हिल कटींग जाता मोठ्या प्रमाणात हिल कटींग चालू आसा कितल्योश्योच गजाली मिडियान हायलायट केल्या आमी स्वता गोमंतक टीव्हीन प्रियोळ जाल्ले जावं किंवा धारबांदोडे जे मोठ्या प्रमाणात हिल कटींग चलता त्यो गजाली उक्ताडार हाडिल्ल्यो सो काल ह्याच सगळ्या विशयाचेर TCP मंत्री विश्वजीत राणे हांणी पत्रकार परिशद घेतली आनी तांणी सांगलें की लागीं 900 FIR ज्यो आसा त्यो जाल्ल्यो आसा अशी प्रकरणां जाल्लीं आसा हिल कटिंगाची हाजे फुडें जे कोण हिल कटींग करतना सांपडटले किंवा ज्यो केसी आसत त्या जमीन ओनराक जे आसा ते 25 लाखाची फायन आमी मारतले तशे तरेची कायद्या भितर दुरुस्ती हाडपा खातीर आमी प्रयत्नशील आसा अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें तेजे उपरांत तांणी सांगलें की ऑर्चर्ड जमीन जी आहा त्या ऑर्चर्ड जमिनीची सेटलमेंट केल्या शिवाय प्लॉटिंग करपाक मेळचें ना ही गजाल सुद्दां तांणी स्पश्ट केली आनी ह्या सगळ्या खातीर सरकार म्हणजे ताचो विचार आसा की कायद्यान दुरुस्ती हाडप सो कॅबिनेटा भितर ते वतले कॅबिनेटाची मान्यताय जाल्या उपरांतूच ह्यो सगळ्यो गजाली जातल्यो हे ताणें स्पश्ट केलां कालच्या पत्रकार परिशदेन ताणें एक उल्लेख केल्लो तो म्हणजे आपल्या स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वाळपय धारखण ह्या गांवांत मोठ्या प्रमाणात हिल कटींग करून प्लॉट डेव्हलप करपाचें काम चालू आसा आनी ताजेर आपूण FIR घालपाचो आदेश दिला अशे तरेची ताणें म्हायती दिली आनी आयज TCPचे ऑफिसर डेप्युटी टावन प्लॅनर आनी बाकीचे ऑफिसर आयज त्या सुवातेर धारखण म्हणटा थंय आयिल्ले जे कितें जालां तें पळोवपाक आतां आमी त्या सुवातीचेर आसात आमी तुमकां दाखयता हांगासर कशा तरेन हिल कटींग जालां कशें प्लॉटिंग केलां चारूय वाटेन आमी जर पळयत जाल्यार सैम आसा सगळे कडेन ग्रीनरी आसा आनी हो गांव सुद्दां एक बारीकसो गांव जंय भाटां कुळागरां शेतकार जे आसात ते लोक रावतात आतां ही जमीन कशी ही प्लॉटिंगा खातीर डेव्हलप जाली कोणी केली कोण हातून कारणीभूत आसा ह्या सगळ्याचो तपास आतां TCP खात्याक करचो पडटलो आनी ते खातें करता काय ह्या कडेन सगळ्यांची नजर आसा आतां आमी तुमकां दाखयता हांगासर कशे तरेन प्लॉटिंग जालां तें धारखण सत्तरी आमी जर पळयत जाल्यार हो विध्वंस हांगासर जाल्लो दिश्टी पडटा पळया म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता कशे तरेन रस्ते जाल्या झाडां हाडून उडयल्या आनी हे प्लॉटिंगे खातीर प्रोसेस जाला तो आतां कोण कल्प्रीट कोण दोशी आहा ते TCP खातें सोदून काडटा काय कितें हे सगळे कडेन हाची सगळ्यांची नजर ताजे कडेन लागल्या आनी म्हाका मुद्दाम सांगपाक जाय की सत्तरी भितर फक्त ही एक केस जाल्ली ना आमी जर पळयत जाल्यार सत्तरीच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी आमी जर कांय भोंवत जाल्यार अश्यो केसी ज्यो आसा त्यो आतां आमकां सर्रास घडटना दिश्टी पडटा सो खंय तरी तलाठी जसो सरकारान आदेश दिला तलाठी आसूं मामलेदार आसूं डेप्युटी कलेक्टर आसूं ह्या सगळ्यांनी एक्टीव जावन सत्तरी भितर अशे तरेन जो विध्वंस सुरू आहा तो खंय तरी थांबोवपा खातीर प्रोएक्टीव जावपाची मोठ्या प्रमाणात गरज आसा गोमंतक TV खातीर वाळपय सत्तरीच्यान हांव विश्वनाथ नेनी नुस्तेमारी धंदो गोंयकारांच्या हातांतल्यान वचपाक लागला हो एक तरी धंदो राखून दवरपा खातीर तरणाट्यांनी ह्या वेवसायांत येवपाक जाय अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलें तशेंच गोंयांत नुस्तेमारी डिग्री अभ्यासक्रम सुरू करपाचो विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान उलोवन दाखयलें आणि इन फ्युचर म्हाका दिसता प्रत्येक पंचायतीन एक नुस्तेकार वेवसायीक तयार जावचो कारण मुळात पयलो हो वेवसाय फक्त गोंयकारांच्या हातीन आसलो म्हणजे नुस्तें घेवन येताली बायगो नुस्तें हाडना म्हणटाली पण आज तो आयकोंक येना कारण सगळेच जाण ह्या दिसांनी वेगळीच भाशा उलोवपाक लागला म्हणजे होय वेवसाय आमच्या हातांतल्यान वचूंक लागला तो गोंयकारांनी होय वेवसाय आपल्या हातान दवरपा खातीर आनी ताका पुराय सपोर्ट दिवपाक म्हणटा तशी 2 व्हिलर आसता ती 2 व्हिलर थोडे दीस बॉक्स काडून दुसऱ्याक वापरपा खातीर न्ही नुस्त्याक वापरना जाल्यार ती 2 व्हिलर आमी परत घेतले नाल्यार 3 व्हिलरूय बी परत घेवपाक फाटीं फुडें पळोवचे ना हणजूण चालू आशिल्ल्या आवाज प्रदूषण विरोधात लोक रस्त्यार देवल्यात हे फाटभुंयेर आवाज प्रदूषण नियंत्रण मंडळान 400 रेस्टॉरंटाची यादी तयार करून 32 रेस्टॉरंटाक आवाज मॉनिटरिंग सिस्टम बसोवपा खातीर कॉरिजंडम दिल्या आवाज प्रदूषणाच्या विरोधात सोमारा आवाज प्रदूषण मंडळाक उच्च न्यायालयात हजर रावपाचे आदेश दिल्ले मात मंडळ गैरहजर आशिल्ल्यान हाचेर बुधवारा 21 ऑगस्टाक सुनावणी दवरल्याचे आवाज प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे आदवोगाद मनीस साळकारान सांगलें नॉयज पोल्युशन मॅटर आयिल्ली आयज तांणी सांगलां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक त्यांनी ती आमी कॉरिजंडम काडिल्लो 32 युनिट्साक टू फिट नॉयज पोल्युशन मॉनिटरिंग युनिट्स तांणी केला काय ना कितल्या दिसान करपा जाय करूना जाल्यार कितें करपा जाय हें सगळें आमकां तांकां आतां वेनसडे दवरल्या मॅटर ती साफ करपा खातीर ताणें 21st दवरल्या अदर थिंग्स आर ऑल्सो देर दे वाज द पोलीस ऑल्सो टू कम एंड टेल हाव दे आर गोइंग टू इम्प्लिमेंट द
वायलेशन्स. पूण तो पण कितें शटडावन दवर म्हणटा ना ताणें अजून काय तशें म्हणून they were asked for keeping it closed till the time they implement it, but they have not done it. But they will do it. Ultimately, they will have to do something. प्रवासी बस आणि ऑडी कारमध्ये जाल्ल्या भिरांकू अपघातात नशिबान जिवितहानी टळी. मंगळारा सकाळी दिवचल असणाऱ्या या मुख्य रस्त्याचेर हो अपघात घडलो. या अपघातात एक तरणाटी किरकोळ जखमी जाल्या. हो अपघात मंगळारा सकाळी व्हाळशी गांवांत वचपी रस्त्यावयल्या जंक्शनाचेर घडलो. ऑडी कार उजव्या वटेन दुसरे लेनीत घेतना फाटल्यान येवपी आनी पणजे वचपी प्रवासी बशीचो कारीक नेटाचो धपको बसलो. ते बरोबर कार फरफटत फुडें गेली. धपक्या बरोबर बशीत आशिल्ली एक तरणाटी फुडल्या सिटाक आपटून ती किरकोळ जखमी जाली अशी माहिती घडणूक थळावयल्यान मेळ्ळ्या. अपघाता उपरांत क्रेन हाडून रस्त्यावयली कार कुशीक काडली. ऑडी कार बायल चलयताली अशी माहिती मेळ्ळ्या. अपघातांत कारीची व्हडा प्रमाणात मोडतोड जाली. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सुमारे 106 वर्सांची परंपरा आशिल्ले नार्वेची मसनातली देवी म्हळ्यार श्री मसण देवीचे जात्रेक दबाशान सुरवात जाल्या. हे जात्रेचे वैशिष्ट्य म्हळ्यार ही जात्रा फक्त दिसाचीच मनयतात. पळयात खासा रिपोर्ट. श्रावण महिन्यात येवपी तिसऱ्या मंगळारा नार्वेची मसनातली देवी ह्या श्री मसण देवीची जात्रा मनयतात. 106 वर्सांची परंपरा आशिल्ले हे जात्रेचे वैशिष्ट्य म्हळ्यार ही जात्रा फक्त दिसाचीच मनयतात. रातच्या वेळार देवस्थाना कडेन जितो मूस लेगीत रावना. काळोख पडचे पयलींच जात्रेची फेरी बंद करतात. अंदू वर्सा गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांसयत शेजारच्या राज्यांतले भाविक हे जात्रेक हजर आशिल्ले. कांय भाविक खासा करून आंगवणी खातीर लेगीत येतात. अंदूय खाजें, खेळणी, चणे आनी हेर वस्तूंच्या स्टॉलांची फेरी ह्या जात्रेक भरिल्ली. ही जी आमची जात्रा आसा मसण देवतेची ही खूप पयलीं पासून प्रथा आसा, चालू आसा आनी ही वार्षिक प्रत्येक तिसऱ्या मंगळारा भरून हाडटा. हे जात्रेचे आमी सकाळचे 7:30 जी सुरवात करता ते रातचे 6 पर्यंत लोकांनी सगळ्यांनी ह्या देवळान हें घेवचें, देवाचें दर्शन देवीचें घेवचें आनी तेज्या नंतर 6 उपरांत कोणी हांगा रावप नासता. कित्याक तेज्या उपरांत आमच्यो बाकीच्यो विधी आसता आनी काळोख जाल्या उपरांत कोणीच हांगासर रावपाक जायना. प्रत्येकान 6च्या नंतर सगळ्यांनी आपापल्या घरा वचचें. आणि ही जी जात्रा आसा खूब पयलीं पासून चलता. ते हजारांनी लोक हांगा दर्शन घेता. जे कोणी हांगायल्ले आसा, तर कोणाक भुरगे जायना जाल्यार तशें आंगवण करून हांगा ते हें दिता, भितर बारीक पाळण्याची भेट दिता आनी आंगवण तेजी मागीर पुरी जाल्या उपरांत परत ते येवन देवा कडेन सांगणे घालता. ही मसुंदे देवीक नमन करून हांगासर मंगळार जात्रा जाल्ली आसा. तशीच ही आमची जात्रा आनी अष्टम ही आमची गोंयभर जात्रा फेमस आसा. आनी ही जात्रा जी हांगासर जाता म्हणजे ही मसुंदेची जात्रा म्हटली गेली आहा, जी वर्सांसून एकदां हांगासर जात्रा जाता. आनी हे जात्रेचें वैशिश्ट्य अशें आसा की हांगासर जे कोण बाळत लोक आसा, जे आपले भायर जाल्ले आसा, तांकां हांगासर हे देवीच्या पांया कडेन हांगासर घालता. आनी त्या हेतूंतसून आयज जी दिसभर ही देवीची जात्रा म्हणजे तेंचीच जात्रा अशी म्हणून जी मनयली वयता. आनी तशी जी दिसभर हांगासर ही जात्रा भरता. देवीक ज्यो भावीक सगळे जे देवीच्या हांगासर ओटी घेवन येता, आपले जी कितें मनोकामना आसा ती मनोकामना पूर्ण करता, मागता देवा कडेन, देवी कडेन. आनी तशीच दिसभर ही जात्रा हे जावन जी सांजचे आमचे जे सांज जाता म्हणजे 6च्या उपरांत 7च्या उपरांत हांगासर जे कोणीच रावचे न्हू. म्हणजे हांगासर एक जो चोरू करता आनी दुसरो म्हणजे बकरो आमी जो आहा पयलीं आमच्या हितूर बकरो मारताले आनी तेचे जे रगत आसा ते चोरवाचेर शिपडटाले. पण आतां जे चोरू करता आनी तो बकरो सोडटा आनी जे 7 उपरांत आमी हांगासर कोणूच लोक रावना. म्हणजे ती जात्रा त्या टायमार एंड जाता आनी ते जे सगळे आहा दुकानदार म्हणून हांगासर ते लोक आसा ते कोणूच हांगा रावना रातचे आनी सगळे जाण आपल्या आपल्या घरा वयता. आनी जी मागीर जात्रा म्हटली वयता ती आमी पळयल्ली ना, पण ही त्या आत्म्यांची ज्या भुतांची अशी म्हटली वयता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
हालींच सर्वोच्च न्यायालयाच्या एससी आणि एसटी आरक्षणात उपकोटा निश्चित करपाक मान्यताय दिल्ली. ह्या निर्णयाक लागून समाजात भेदभाव आणि फूट निर्माण जावपाक शकता. क्रिमी लेयर आणि कोट्यातलो कोटा रद्द करच्या खातीर घटनेत दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव हाडचो अशी मागणी करीत दलित संघटनेन सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाचो विरोध केलो. ह्याच फाटभुंयेर 21 ऑगस्टाक देश पातळीर भारत बंदाचो उलो तांणी मारला. हो जो 1 ऑगस्टाक सुप्रीम कोर्टान एक जजमेंट जो दिलो आणि तो क्रिमी लेयर आणि क्लासिफिकेशन इन द कास्टाच्या भितर आणि क्लासिफिकेशन असो जो जजमेंट आसा हो जजमेंट म्हणजे खंय तरी आमकां आमच्या लोकां मदीं फूट पाडपाचो हो जजमेंट जावं शकता अशें आमकां दिसता आनी तेका लागून आमी ह्या जजमेंटाचे आमकां मान्य ना आनी म्हणून संपूर्ण देशान जो आज बंद पुकारला त्या बंदाक म्हणजे 21 तारखेर ऑगस्टाचे जो बंद पुकारला तेका आमी गोंयांतल्यान संपूर्ण जनता SC ST आणि इतर आमचे जे सहकारी आसा OBC आसा मायनॉरिटी आणि जे आमचे वेल विशर्स आसा तांकां सगळ्यांक आमी आव्हान करता की तुमी ह्या बंदाक आमकां सपोर्ट करचो आणि सगळ्यांनी थंय हजर रावचे अशें आमी तांकां आव्हान करता. दर वर्सा प्रमाण अंदूय बी मायणा कुट्टरे हांडी खुर्साचे फेस्त सदा भाशेन मनयले. ह्या दिसा मायणा खुर्साक पांयां पडून शेतकार भाव शेतात नवे पीक मेळपाची आस्त धरतात. क्रिस्तांव भाव तशेंच हेर धर्माचे लोक ह्या फेस्ताक व्हड संख्येन वांटेकार जातात. पळयात हांडी खुर्साच्या फेस्ताची कांय खिणचित्रां. आदेल हे शेताचो आनी सगळ्यांक तुमकां एक खुशालकायेची आनी उर्बी बोरील आनी जायती बेसांवांनी भरलेली हांडी हुर्साची परब तुमकां आवडेता. एवरी इयर वर्सा आमी 20 तारखेर हांडी हुर्सा परब करताय, हांडी बांदताय. हांडी बांदप म्हणल्यार आमगे तोड्याचें उदक हाडप आमगे वांयगणाक आनी वांयगणां हें करून आमी दुसरी पिकावड काडपाक आशेन रावताय. अशें करून सगळ्या गांवांनी तोडी आहाय नानी सगळ्या गोंयांत जाणटेल्यांनी पुर्वजांनी करून दवरलो तोडी आहाय. पूण आतां सस्तेन दुडवां अशें लोप जावन ही तोडी पाड घायले. जायत तोडी पाड पडले आनी पाड घातली ती आमी लोकांनी घातली. हांव मागोता लोकांनी ही तोडी बांदीची सांबाळची. कित्याक गो हे तोड्याचे उदका लागून सगळो बांयचो सगळ्याचो आख्या गांवचो उदकाचो वॉटर टेबल म्हणटाय तेका वॉटर टेबल मेंटेन जाता. आतां आमगेले आमी मेंटेन करताय आमी तोडे बांदताय. हे हुर्साको लोक येता जाय तो आंगवण करपाक आंगवण मागपाक आपल्या पासत जायत भाशेन इंटेन्शनान येता लोक. जावं हुंचो धर्म म्हणना आनी हुंचे रिलिजना म्हणना आनी तो लोक येता मागोता आनी चडशे लोकां फाव जाता. तो लोक मागीर पत्तो आपल्यागे कितें एक मोगा बेट अशी हाडून दिता थोडे कॅश हाडून दिताय थोडे जेवण घाताय आनी अशें आमगेलें चलता. दूधसागर धबधब्याची ट्रेकिंगेक वचपी पर्यटकांक आतां ऑनलायन बुकींग करपाक मेळटलें. ऑनलायन बुकींगे खातीर वेबसायटीचें सोमारा लॉन्चिंग जालें. दूधसागर धबधब्याचे ट्रेकिंगे खातीर येवपी पर्यटकांक शौचालय, चेंजिंग रूम आनी हेर सुविधा उपलब्ध करून दितले. ह्या सुविधां खातीर ट्रेकर्सा कडल्यान दरेकी 177 आनी 50 रुपया घेतले. गायडांचो ह्या फी कडेन कांयच संबंध ना. गायडांक पयलीं प्रमाण दरेकी ट्रेकर्सा फाटल्यान जे पयशे मेळटाले ते आतांय मेळटले खंय. GTDC आणि GFDC मिळून आज ही साईट आमचे ऑनरेबल MLA सावड्डेचे आणि चेअरमॅन ऑफ GTDC हांच्या हस्ते आज आमी उद्घाटन केलें ही सायटीचे. ही साईट एकच दाखोवन दिता की वी आर व्हेरी सिरियस इन स्ट्रीमलायनींग अँड रेग्युलरायझींग जो आमचो टुरिजमाचो जो सेक्टर आसा. वी आर टॉकिंग अबाउट हिंटरलँड फॉरेस्ट एरिया. कित्याक फॉरेस्ट एरियान जे आमची बिकॉज दीस इज कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट. दूधसागर इज पार्ट ऑफ द सँच्युरी. सो अलॉंग विथ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट GTDC has launched this new site and this site is लोकांक जेन्ना बुकींग करपाक जाय they have to book on www.dudhsagartrekking.com. ह्या सायटीचेर जेन्ना ते क्लिक करतले from now on
जे ट्युरिस्ट त्या एरियान वचपाक सोदता, ट्रेकिंग एक्सपिडिशन्स करपाक सोदता, हांकां सगळ्याक थ्रू दीस सायटूच अवेलेबल जातले सगळे ट्रेक्स, बिकॉज दिस इज अ वे ऑफ स्ट्रीमलायनींग अवर द इंटरलँड टुरिझम. आणि आमचें पर्यावरण तर आमकां राखपाक जाय. इट इज इम्पॉर्टंट की आमी सारके बरेपैकी ट्रेन्ड गायड्स घालून लोकां बरोबर लिमीट जो जे टुरिस्टाचो लिमीट आसा पर गायड तेंय बी आमी कॅप केल्लें आसा. आनी तितलेच आमकां गायड्स आमी ते वाळपय ट्रेनिंग स्कुलान वचून ते द गायड्स हॅव गॉट ट्रेन्ड आनी तांकां जे कितें पळय फॅसिलिटीज जाय ते GTDC इज प्रोवायडींग. आनी त्या एरियान आमच्या दूधसागर एरियान वॉटरफॉल एरियान जे कितें फॅसिलिटीज जाय infrastructure जाय तो forest department is doing, forest corporation has done, that is like the changing rooms म्हणात, टॉयलेट्स म्हणात, ते कॅन्टीन म्हणात, हे सगळे आमी आतां थंय डेव्हलप केल्ले आसा आनी प्रोवायड केल्ले आसा. सो जेन्ना ऑक्टोबराच्यानी बी नॉर्मल टुअर्स सुरू जातले, GB सुरू जातल्यो, त्यो तांकां सगळे ह्यो फॅसिलिटीज मेळटल्यो. सो दॅट इज वॉट GFDC इज चार्जिंग फॉर. And forester charges, of course, because it's the forest area, and GTDC is charging for their expertise. So अशें म्हणून आमी जॉयंटली हो फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. 50 रुपया GFDC, because we are providing the facilities, toilet, changing rooms, हे सगळे we are providing infrastructure. फॉरेस्टाचे चार्जेस आर 100 रुपीज which are there at all the sites. वाडयल्ले पयशे फाटी घेवचे म्हणून कुळ्या दूधसागर धबधब्यावेली ट्रेकिंग गायडांनी बंद दवरिल्ली. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान दूधसागर धबधब्याचेर ट्रेकिंग करपा खातीर 177 रुपया वाडयल्ल्यान गायडांनी नाराजी उक्तायल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. ऑर्चर्ड जमीन सेटलमेंट केल्या शिवाय प्लॉट करपाक मेळचे ना. जे बेकायदेशीर दोंगर कापणी करतात तांकां कायद्यात दुरुस्ती हाडून 25 लाखां मेरेन दंड घालपाची तरतूद केल्या. मात ह्यो सगळ्यो दुरुस्त्यो कॅबिनेटाच्या मान्यताये उपरांतूच जातल्यो अशें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. फाटल्या कांय दिसां आदीं गोमंतक टीव्हीन बेकायदेशीर रितीन दोंगर कापणी करून प्लॉट विकपाच्यो कांय घडणुको उक्ताडार हाडिल्ल्यो. ह्या खंयच्याच प्रकरणात प्लॉट करपा खातीर परवानगी घेवंक नाशिल्ल्याचें स्पश्टीकरण नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें. तशेंच ऑर्चर्ड जमीन सेटलमेंट केले शिवाय प्लॉट करपाक मेळचे नात आनी जे बेकायदेशीर दोंगर कापणी करतात तांकां कायद्यात दुरुस्ती हाडून 25 लाखां मेरेन दंड घालपाची तरतूद केल्या. ते भायर नगर नियोजन खात्या कडेन बेकायदेशीर प्लॉटिंग प्रकरणाच्यो सुमार 900 केशी नोंद जाल्ल्यो आसात अशी माहिती ह्या वेळार मंत्री विश्वजीत राणेन दिली. Not a single issue reported by the media has the permission of the Town and Country Planning Department. Every decision that has been, every action that was taken by the concerned individual, action has been taken by the Town Planning Department. FIRs have been filed. Hill cutting of heavy fines, so that it is not question of restoration and all. If you cross 25% gradient, then you have to be fined first. And if you are able to verify, so that amendment has to be brought, because at the moment now, if it goes beyond 25% gradient, then we have to file a FIR, which is a cognizable offense, and after that we have to then go to the court, and then कितें आसा आमचे कडेन जायते केसीस, कितें 90 केसीस 900 केसीस आमी FIR फायल केले. पूण ते मागीर तो मनीस अवेलेबल ना. ह्यो सगळे गोष्टी तरेतरेचे हे सगळे गोष्टीचेर आयज, आनी ते बी क्लोजर कितलेय केसीसचे जाल्या. तुम्ही म्हणटा न्ही डिपार्टमेंटान एक्शन घेवंक जाय. डिपार्टमेंटान 900 केसीसचेर एक्शन घेतल्या, आनी 900 केसीसचेर एक्शन घेवन आमकां ते मागीर फायनल क्लोजर प्लेसीस येता, तेंचेर एक्शन कितें आहा तें जायत ना. म्हणून आमकां अमेंडमेंट ह्या दर्जा प्लॉटिंग इल्लीगल केल्यार, ऑर्चर्ड लँडान प्लॉटिंग इल्लीगल केल्यार कमीत कमी 25 लाख फायन आमी घालतले. एरिया वायज आमी स्पेसिफिकेशन करून आमी एक टेबल करतले. 5,000 and above, 10,000 above, 25,000 and above, एक 3 कॅटेगरी करून आमी ते फायन घालपाचो आमचो प्रयत्न आसतो. हे फायन गरज आहा आनी हे आयज काळाची गरज नाजाल्यार सगळे लोक बोट दाखयतात टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटा कडेन. टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान कोणाकूच परमिशन दिवंक ना. आयज हे सिद्ध जाल्ले आसा की आयज मिटींग ऑफिसरांची घेतल्यार आमचे कडल्यान आमी पळय सगळे FIRs फायल केल्या, सगळे गोष्टीचेर आमी FIR, पूण FIR फायल करून जायना. चडशे केसीचे जेन्ना आमी FIR फायल केले, सगळे केसीस ऑटोमॅटिकली जेन्ना कोर्टान वयता ते क्लोजराक आयल्या. हो अवेलेबल ना, अशे टायम फुडें वयता. हे म्हणून वी आर टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन. As far as town and country planning is concerned, I just want to bring it to your knowledge that we are following the guidelines strictly.
It is important for us to follow guideline 60. Investor sentiment in the state has to be protected, and investor sentiment protect करपाक जे कितें डिपार्टमेंटान करपाची गरज आसा ती पावलां डिपार्टमेंट उखलतली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हे 100 रुपयाचे पेट दरबार न्ही, जामा मशिदीच्या कारभारात कोणेच हस्तक्षेप करचे न्ही अशी शिटकावणी हज कमिटीचो अध्यक्ष उर्फान मुल्लान दिली. फातोडेचो एक फुडारी जामा मशिदी भितर राजकारण करपाक सोदता, ताणें नाका जाल्ले राजकारण करचें न्ही अशेंय ताचें म्हणणें. फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायाचें नांव घेनासतना उर्फान मुल्लान ताचेर उतरांचे फार पिटयले. इनजस्टीस जे लोक असतात तांकां जस्टीस मेळोवंक शकना. जे मनीस बॅकडोर एंट्री मारून भितर सरूंक सोदता तांकां जस्टीस केन्नाच मेळना. जस्टीस कोणाक मेळटा? जे मनीस सारके आसता, वागून सारके येवन इलेक्शन करून जिखता तांकां जस्टीस मेळूंक शकता. सोसायटी जी आसा ही आमची रजिस्टर सोसायटी, रजिस्ट्रान जे आसा रजिस्टर केल्ली आसा, हेंचे कडेन व्हडले व्हडले पॉलिटिकल पावर्स हे यूज करता. रजिस्ट्राक धमकी दिली, पुलीस फोर्साक धमकी दिवपाचो प्रयत्न जाला, हेंचे कडेन चल्ला. गोंयचे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कितलेशे पॉलिटिशियनांक बदनाम करपाचो प्रयत्न जो आसा हेंचो चल्ला. सो हो religious ground, I just wanted to make it very clear to the politicians, those who are in the opposition. मस्जिदींनी आनी तुमी इन्स्टिट्युशनांनी जे आसा आपली पॉलिटिक्स हाडी नाका. देवाची जी मार आसा ती खंयच्यान तुमकां बसतली हें तुमकां कांयच कळपाचें ना. आयचे जे पॉलिटिशियन आसा हेजे फाटल्यान हेंचो जो मायबाप आसा, जो मॉन्स्टर आसा गोंयचो, जो मुखार जो आसा आपल्या मुख्यमंत्री म्हणून प्रोजेक्ट करता, पेड दरबार लायता, पेड करून लोकांक पयशे दिवन हावजींग बोर्डाचे बशी भरून जे हाडून दरबार लावपाचो प्रयत्न करता. हेंचो जो बॉस आसा आपल्याक जे आसा रिलिजियस ग्रावंडाचेर आयज तो रिलिजियस ग्रावंडार रिलिजियस इन्स्टिट्युशनांनी भितर सरपाक लागला. हेच्या पयलीं हावजींग बोर्डाची मस्जिदीन भितर सरलो, हावजींग बोर्डाच्या लोकांक मारून भायर काडले, आपले मनशांक जे आसा थंय मस्जिद टेक ओवर करपाक दिली. हेजे जो हो मॉन्स्टर जो आपल्याक नेक्स्ट गोंयचो चीफ मिनिस्टर म्हणून सोदता. I just wanted to make him very clear not to come in the religious activities. तुझे पॉलिटिकल कितें आसा तूं पॉलिटिकल कर, आमी जे आसा पॉलिटिकल करता आसता कांय प्रॉब्लेम ना. तूं आमचे पॉलिटिकल कितलेय वार कर, वी आर रेडी टू फेस यू. तुका भिवपाक जे आसा आमी हांगा गोंयांत बसूना आनी हांव ट्रस्ट करूं केन्नाच करपाचो ना. आय वॉन्टेड टू मेक इट वेरी क्लियर. आमचे जे म्हाका आयकता ह्या माध्यमान, तुमचे माध्यमान हांव तांकां सांगूंक सोदता की मिसगायड करपाचो प्रयत्न आसा. ट्रस्ट कोणें केल्या? ट्रस्ट फातोडा तो जो मॉन्स्टर आसा हेणे ट्रस्ट केली हावजींग बोर्डाची मदीं गोंयकारांक मारून भायर काडले. दिगंबर कामत इज व्हेरी इनोसंट. दिगंबर कामताक ड्रॅग करपाचो प्रयत्न चल्ला मस्जिदीचे भितर. दिगंबर कामत म्हणटा तो केन्नाच लायफान जामा मस्जिदीचे प्रॉब्लमान केन्नाच इंटरफेर जावं ना. दिगंबर कामताच्या नांवान जे आसा बिस्ती बॉब मारपाची आमी बंद करपाची. टी टाइम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टीव्ही. आम्ही बातम्यो खोलायेन सोदतात. आम्ही